नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि देशातल्या गेमिंग मळावेल्या 7 गेमर्स युवा मुखेल्या वांगडा साधलो संवाद. हवामान बदल, स्वच्छ भारत सारकिल्या मुद्द्याविशीं तरणाट्यांमदीं जागृताय वाडोवपा खातीर गेमर्सांनी दिवचो भर. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी हांणी रामनगरांतल्या भौशीक सभेक केले संबोधीत. भाजपान तरणाट्यांच्यो आशा आकांक्षा केल्यो मातये भरवण, प्रियंका गांधींचो आरोप. बिहारात राष्ट्रीय जनता दल पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो केलो प्रसिद्ध. दर वर्सा 1 कोटी सरकारी नोकऱ्यो आनी गरीब कुटुंबांतल्या बायलांक दर वर्सा 1 लाख रुपया दिवपाचें दिलां आश्वासन. पणजे हांगा भाजपा कार्यालयात आयज भाजप कोर कमिटी आनी मुखेल फुडाऱ्यांची जाली बसका. नरेंद्र मोदी हांच्या गोंयांतल्या जाहीर सभेबद्दल जाली भासाभास. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स हांच्या मदीं मोहाली हांगा सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशातल्या गेमिंग मळावेल्या 7 गेमर्स युवा मुखेल्या वांगडा संवाद साधलो आणि तांचे कडेन गेमिंगा संबंधित मुद्द्यांचेर भासाभास केली. नमन माथुर, तीर्थ मेहता, पायल धारे, अनिमेश अगरवाल, अंशु बिश्त, मिथिलेश पाटणकार आणि गणेश गंगाधर या गेमर्सांचो हातूंत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार हवामान बदल आणि स्वच्छ भारत सारकिल्या मुद्द्याविशीं तरणाट्यां मदीं जागृताय वाडोवपा खातीर गेमर्सांनी ताचेर भर दिवचो अशें म्हळें. ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट के इश्यूज हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं. मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है. मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम विकसित करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सर्वता मिलेगी. जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले. भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिले. 2047 मेरेन मध्यमवर्गीय लोकांच्या जिणेंतल्यान सरकाराचो हस्तक्षेप उणो जावचो अशे यत्न आसतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. इतने आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए. वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है. सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी हांणी रामनगरांतल्या भौशीक सभेक संबोधीत केले. भाजपान तरणाट्यांच्या आशा आकांक्षाक मातये भरवण केल्या अशा उतरांनी प्रियंका गांधी हांणी हे वेळार उलयतना भाजपाचेर टिका केली. हमारी देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहे, हम चुप रहते हैं. हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है. नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है. सच्ची श्रद्धा है. इन्होंने अपने भाषण में OROP की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे. भाषण की बात है. अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया, क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं. बिहारात राष्ट्रीय जनता दल पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. राष्ट्रीय जनता दलाचे फुडारी तेजस्वी प्रसाद यादव आणि पक्षाचे हेर वडील फुडारी हांणी हो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो.
या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय जनता दलान दर वर्सा 1 कोटी सरकारी नोकऱ्यो आणि गरीब कुटुंबातल्या बायलांक दर वर्सा 1 लाख रुपया दिवपाचे आश्वासन दिला। खेरीज इंडिया आघाडीचे सरकार जर सत्तेर आयले तर बिहाराक विशेष राज्याचो दर्जो दिवपाचे यत्न करतले अशें तेजस्वी यादव हांणी सांगले। यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोयचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांची प्रियोळ मतदारसंघात प्रचार सभा झाली। या प्रचारात प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, ग्रामपंचायतीचे वांगडी आणि थळावे लोक उपस्थित आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हात बळकट करपा खातीर उत्तम प्रशासन लोकांक मेळचे म्हूण भाजपाक लोकांनी मतां दिवची असो उलो तांणी हे वेळार मारलो। सुदैवान प्रियोळ मतदारसंघ जेन्ना दक्षिण गोव्याचो उत्तर गोंयांत पडलो आणि त्यावेळी जे मतदान जालें आनी जो रिजल्ट जालो तो प्रियोळ मतदारसंघात दिल्ल्या लिडीमुळे जवळ 16,000 जी लीड दिली तातूंतल्यान परत एकदा हॅट्रिक करपाची संदी त्या वेळार उपलब्ध जाली आनी म्हणून प्रियोळ मतदारसंघ हो सदांच आमच्या ध्यानाक आसा। प्रियोळ मतदारसंघाचे उपकार विसरणे कठीण आसा आणि पक्षाच्या जशें म्हणटे प्रमाणे वेंचणीक जो प्रियोळ मतदारसंघान जो हात दिल्लो आसा तो खूब तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करचे थोडे आसा। तुम्ही सगळ्यांनी 5 वेळा म्हाका निवडून दिल्लो एक इतिहास घडयला, एक रिकॉर्ड ते प्रस्थापित केल्लो आसा। पार्लमेंटात 5 वेळा येयल्ले खूब जाण आसात, परंतु सतत 5 वेळा येयल्ले कोण आसचे। तशेंच प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हांचे हे वेळार उलोवप जालें। तांणी आपल्या उलोवपांत श्रीपाद नाईक हांकां बहुमतान निवडून हाडचे असो उलो मारलो। रस्ते, प्रेमोटोरियम हॉल, सभागृह हेचेर विचार केलोच, म्हणून त्या सभागृहां भितर आपण ह्या लोकांक कशा तरेचे नेत्र सुख किंवा नेत्रदान किंवा त्या लोकांक जर प्रॉब्लेम जर आसत जाल्यार कशा तरेचे आपण ताचें निवारण करपाक शकता हाचें ज्वलंत उदाहरण जर कितें जर आसा जाल्यार आमचो आज भाऊ जावन आसा। भाऊन ह्या एकंदरीत प्रियोळ संबंध उत्तर गोंयाचे बरोबर दक्षिण गोंयांत सुद्धा विविध आज शिबिरां घेतिल्लीं आसा। म्हाका दिसना की बाकीचे खासदार जे आशिल्ले आमी पळयतात फाटल्या 5-10 वर्सांक आमी 10 वर्सांचेर घेवया की अशे तरेचे शिबिरे घेवन एक लोकांची जी गरज जी आसा ती गरज आज पूर्ण केले का म्हणून। जम्मू काश्मीराच्या कुपवाडा वाठारात सुरक्षा दळाच्या जवानांक दारूगोळो आणि हत्यारां जप्त करपाक यश मेळ्ळां। हे यत्नात 6 अंडर बॅरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हँड ग्रेनेड, 23 चीनी बनावटीची हँड ग्रेनेड, 40 mm MGL पिस्तॉल, 9 पिस्तॉल मॅगझी, AK-47 रायफल्स जवानांनी जप्त केले। पणजे हांगा भाजपा कार्यालयात आयज भाजप कोर कमिटी आणि मुखेल फुडाऱ्यांची बसका जाली। या बसकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंय उमेदवारांच्या प्रचाराचो नियाळ घेवन फुडल्या प्रचाराचे नियोजन केले। या बसकेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, सभापती रमेश तवडकार, दामू नाईक, नरेंद्र सावयकार, आरती बांदोडकार, सुलक्षणा सावंत, बाबू कवळेकार उपस्थित आशिल्ले। बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की भाजपाचो प्रचार उत्तर आणि दक्षिण मतदारसंघात नेटान चल्ला आणि दोनूय सुवातांचेर भाजपाक जैत मेळटले। टप्प्यात कितें करचें ताका प्रचारांतल्या टप्प्यात जशें आमी म्हणटा की कॉर्नर मिटींग आसतल्यो की तेज्याच बरोबर मेन सिटीनी मातश्यो व्हडल्यो मिटींग आसतल्यो आनी पब्लीक मिटींग आसतली। टेंटेटिवली माननीय प्रधान अजून थारावंक ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ती डेट मेळ्ळी किंवा डेट केंद्रांतल्यान मेळ्ळी जाल्यारूच तेंची एक मिटींग टेंटेटिवली जाली जाल्यार ती
कुडचड्यार जातली डेट दिली अदरवायज आमचे सेकंड लायन लिडरशीप जी सेंट्रल आहा त्यांच्यातलो कोणी आयलो जाल्यार तेज्यो वेगळ्या सिटींनी म्हणजे मडगांव आसतलें म्हापसा आसतलें फोंडा आसतलें अशें नॉर्थ साऊथ वेगळे कडेन मिटींग जाता स्टेट लेवल लिडरशिपीच्यो मिटींग आमच्या मेन टाउनान सगळे कडेन ज्यो आसा स्टेट लेवल लेवलच्यो मिटींगी उरतल्यो ऑर्गनायझेशनल काम सुरू आसा लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा दोनूय सीट बऱ्या मार्जिनांतल्यान आमी जिखता. ह्या बसकेत नरेंद्र मोदी हांच्या गोंयांतल्या जाहीर सभेबद्दल भासाभास जाली अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींची मिटींग त्या संदर्भातली चर्चा त्या संदर्भातले लोकेशन आणि हे सगळे आम्ही चर्चा सगळ्यांनी केली आणि एकूण अप टू निवडणूक पर्यंत आम्ही कशें कितें कितें करतले ताचें थोडेशें प्लॅनिंग करपाक मेळटलें आशिल्लें. बऱ्याच मतदारसंघा भितर आमचे सगळेच जाण आपापल्या पद्दतीन काम करतात आणि आता येणाऱ्या दिसांनी आमचो उमेदवारांचे पत्रक आसत मॅनिफेस्टो ते घेवन बुथार कार्यकर्त्यांचे फिरप आसत. कांय मतदारसंघांचे आमदार आसात तेंच्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर इंडिव्हिज्युअल घरांनी फिरप किंवा त्या वाड्यार वचून बारीक बारीक मिटींग करप अशें सगळें प्लॅनिंग करपाक लागून आजची बैठक आशिल्ली. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन जेन्ना कुंकळीच्या मतदारांकडेन संवाद साधलो तेन्ना चडशा लोकांनी आपली मतां काँग्रेस पक्षाक दिवपाचें थारायलां अशें दिसून आयलां. कांय जाणांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आपली बाजू मांडली. काँग्रेसचे पडडे कुंकळीत जड आसा. सर तुमचें नांव कितें? कायतानो रोजारियो कोस्ता. ओके कायतानो बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो साऊथ गोवा लोकसभा सीट भितर हिंगा कशें आसा सिच्युएशन? आमचे हिंगा पयले आमगे हिंगा सावथात गेले हिंगा काँग्रेस. मॅडम तुमचें नांव कितें? वंदना दामोदर कदम. मॅडम वंदना बाय सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो हिंच्यान कोणाचो आवाज येता असो? सगळ्याच्याच आवाज हांगच्यान. पूण एडवांटेज कोणाक दिसता? पळोवया आतां कोण येता तो पळोवया आतां. सद्याक बीजेपी आसा, काँग्रेस आसा, आरजी आसा. बीजेपी येतले आसतले. बीजेपी आसा हिंच्यान बीजेपीकूय आसा. बीजेपी आसा. ओके आनी आरजी कितें बाकी कितें हांगा? आरजीच खबर ना आमकां. काँग्रेसाचें कितें? काँग्रेसाक काय ना. तुमचें नांव कितें गो? पंढरी गांवकर. पंढरी बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा कुंकळी मतदारसंघात कशें आसा? कुंकळी मतदारसंघात पयली काँग्रेसीच येता न्हू आतां ते पल्लवी मिट्टी ती रावला आनी दोनां पळय कशी फायट जाता ती पळया. सो हिंगा एडवांटेज कोणाक दिसता कुंकळी मतदारसंघात? अजून कांय सांगपा जायना. कांय सांगपा जायना. सर सद्याक हिंगा लोकसभाचो आवाज कसो आसा? आवाज असो कोणा लोक सांगणार रे मत कोणा मारतात रे लोक आपल्या जाय ते मारतात रे मागीर कोणा सांगना न्हू. पूण आतां खासदार कोण आसलो तो जाणा तूं प्रेझेंट? आतां सार्जन न्ही रे सावथ गोवा. कितें काम आसा हिंगा ह्या मतदारसंघा खातीर? ना कांय दीस पडला काम तेगेलें. ओके सो सद्याक बीजेपीन घातलेलो आसा, काँग्रेसान आनी आरजीन घातलेलो. नांव जाणा तेंची तिगांयची कॅन्डिडेट आनी बीजेपीची न्ही पल्लवी देवे. काँग्रेस तो विरेट न्ही कॅप्टन. आरजी लोकां तेजें नांव कोणा चडशें खबर ना. सो 5 वर्सां कोणी जिखून येवपालें ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? मतदारसंघाक कितें करपा डेव्हलपमेंट तें कितें आसता न्ही जायते प्रॉब्लेम इश्यू आसता न्ही सगळे करपा न्ही सगळें. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सावित्री सुदेश कामत. मॅडम ह्या दिसांनी लोकसभाचो आवाज आसा सगळ्याक. हय. सो ह्या मतदारसंघात हिंगा आवाज कसो आसा?
हांगा कोण आयले ना अशें कळना विचारपाक हें करपाक कांयच आयलें ना म्हणटरीत कोणूय निवडून येवं म्हणून बरें करून दाखोवपाक जाय. सर तुजें नांव कितें? विजय कुमार देसाई. विजय बाबा हिंगा कसो आवाज आसा लोकसभाचो? लोकसभा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी खरें म्हणल्यार काँग्रेसा आमदार आहा बट कॅन्डिडेट्स महिला असल्या कारणान देर इज अ टफ फायट. तिका दोनी कडेन वजन सारकें आहा आनी नवीन चेहरो तेमी दिला आनी दोनी नवीन आहा एक्चुअली काँग्रेस आनी आरजीचे थोडो तसो सपोर्ट आसा. सो त्या मनान आय थिंक इट इज अ इक्वल चान्स फॉर बोथ काँग्रेस एज वेल एज BJP बट काँग्रेस हॅज लिटल एज तेंगे आमदार असल्या कारणान विरोधी पक्ष नेतो आसा आमच्या रिप्रेझेंट करता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी दुसरे म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी कुंकळ्ळी म्युनिसिपल एरिया देर आर बंच ऑफ वोटर्स वी आर सपोर्टर्स ऑफ BJP बट जो पंचायत एरिया आहा एक्सेप्ट बाळ्ळी बाकी पंचायत आंबावली मागीर परोडा गिरदोली मकाजान दॅट सायड आय थिंक काँग्रेस वील पुट मोर वोट्स. सर तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव अजीत शेडकर. अजीत बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो हिंगच्यान कुंकळ्ळी मतदारसंघान आवाज कसो? कोण बोलाक अजून कांय हें ना आवाज ना गोंयांत कोणी कोणाचो आवाज ना. आतां इतली मिटींग काँग्रेसीन घेतला मिटींग BJPन मातशी घेतल्यात की पदावी हे म्हणें ती जपी तिने मातशी आवाज केला. पूण एडवांटेज कोणाक दिसता गाडीतून? म्हाका सांगूंक जायना एडवांटेज कळ्ळा अजून दीस वचपाक. सर तुमचें नांव कितें? दत्तकुमार अवधी. दत्तकुमार बाब सद्याक लोकसभाचो सगळ्याक आवाज आसा कुंकळ्ळी मतदारसंघान कितें आसा कोणाक एडवांटेज आसा कितें आसा? एडवांटेज म्हणून सद्या काँग्रेसीन केलें तिकेट दिवपाक लेट केलें सद्या BJP म्हणटा पयलीं सावन आपल्याक चालू केला लोकांच्या भितर आतां फायट वतली इतलीच. एडवांटेज कोणाक आसा हिंगा मतदारसंघान ह्या मतदारसंघान? हांगा पार्टीच्या तुगेली कोणा एडवांटेज ते सारकें अजून कितें आहा अजून प्रचार आतां कॉमेस जाल्ले कडेन आहा कळ्ळें न्ही तुका म्हणटकीर आतांच आयची तारखेन कोणाच्यान कांय सांगपा जावपा ना कोण वयर आसा कोण सकयल आसा ताका मातसो टायम वतलो आनी तेन्ना ते पिक्चर मागीर क्लियर जातलें. पूण सद्या अजून तूं गणीत कांय मांडूंक शकना. खासदार कोण आसा सद्याचो खासदार कोण तो जाणा तूं? हय आमगे एक प्रेजेंट न्ही हो आमगे सारदीन बाब न्ही. कितें काम आसा मतदारसंघान तुमच्या? आसा काम आसा. आतां फाल्यां कोणूय जिखून त्या खासदारान तुमच्या खातीर कितें करचें मतदारसंघा खातीर? बऱ्यांतली बरी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट गोंयांत हाडचे आनी गोंयाची बरी सामकी नेटान उदरगत जाता त्या प्रमाणे ताणें पावली उचलची. सर तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मनोज बाब सद्याक लोकसभाचो सगळ्याक आवाज आसा सो कुंकळ्ळी मतदारसंघान कशें आसा हिंगा सिट्युएशन? अशें हें ना मातसो मिक्स आसा कोण BJP म्हणटा कोण काँग्रेस म्हणटा. ओके सो मिक्स रिस्पॉन्स आसा. सो फाल्यां कोणूय जिखून येवं खासदार ताणें कितें करचें कुंकळ्ळी मतदारसंघाक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर? मातशें लोकांचें कितें बरें करचें कामां करचीं बरें कितें जॉब्साची ऑपॉर्च्युनिटी दिवची लोकांक. आयज आमी कुंकळ्ळी मतदारसंघान आसा आनी जेन्ना आमी हिंगा लोकांचे व्यू घेवपाक येयले लोकसभा इलेक्शनाचेर लोकांचे जे भाशेन लोक उलयता पळय त्या भाशेन दिसता इट इज 50-50% चान्सीस काँग्रेस जावं BJP. आरजीचे थोड्या लोकांक अजुनूय लोक चिंता की ते अजून कोण येवंक ना थोडे जाण आरजीचेर आहा म्हणटा ताका चान्सीस आहा म्हणटा पूण डेफिनेटली लोक सांगूंक सोदता की हिंगा सांगोंक कांय जायना की काँग्रेसाकूय चान्स आहा म्हणटा आनी BJPकूय चान्स आसा पूण फायनली लोकसभा इलेक्शन येता अजुनूय दीस उरल्या आनी ह्या दिसांनी आनी कितें फुडें घडामोडी घडटल्यो त्यो मागीरच गोमान येतल्यो. DD न्यूज पणजे खातीर कॅन्झल रॉड्रिगीस कुंकळ्ळी सावन. भाजपाच्या गोंयांतल्या प्रचारा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 एप्रील ते 1 मे मजगती गोंयांत उपस्थिती लायतले. भाजपान गोंया खातीर स्टार प्रचारकांची वळेरी वेंचणूक आयोगाक धाडून मंजुरी घेतल्या. ही वळेरी गोंयांत धाडल्या अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पणजेंत भाजपा मुख्यालयात दिली. प्रधानमंत्र्यांची बसका दक्षिण गोंयांत कुडचडे हांगा जावपाची आस्त आसा. वांगडा घरमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार अभय पाटील हांचे सयत 40 स्टार प्रचारक गोंयांत भाजपा उमेदवारां खातीर प्रचार करतले. गोंयचे निवडणुकीक स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयचे आनी केंद्रांतली जी नांवां आयल्या आजूच आयल्या टोटल 40 नांवां आसा
तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात, भायले जे लिडर आसात आमचे नॅशनल लिडर, ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरी जी, हे आमचे सगळे भायल आपल्या सेंट्रलांतले लिडर जे नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर लागून हें केल्ले आसा, धाडलेले आसात. आनी ताच्या सकयल मागीर आमचे गोंयचे जे लिडर आसात ताच्या भितर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशीष सूद आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी. भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज नागालँडात वेंचणूक प्रचार रॅलीत उलोवप केलें. काँग्रेसीन नागालँडाकडेन दशकाभर दुर्लक्ष केलां. काँग्रेस फक्त मतांचे राजकारण करता अशी टिका नड्डा हांणी केली. कांग्रेस had a policy of vote पाओ और भूल जाओ. Get the votes and forget them, forgive them and forget them. भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं. इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट. तामिळनाडूतल्या कन्याकुमारीत भाजपा उमेदवाराच्या समर्थनार्थ भाजपाचे वडील फुडारी अमित शहा हांणी रोड शोत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्र्यांनी तामीळ भाषा आणि संस्कृतीचो देशभरात मान वाडयला. DMK सनातन विरोधी आणि राम विरोधी आसा अशी टिका अमित शहा हांणी केली. तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है. DMK पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज मध्य प्रदेशातल्या पांढुर्णा हांगा उलयतना सांगले की विरोधी पक्षाच्या आघाडीत एक विचारधारा आणि बरे नेतृत्व ना. तांचो संकल्प एक ना आणि जाहीरनाम्यात समानता ना. तांची आघाडी वेगवेगळ्या कुडक्यात वाटिल्ली असून ताचे खातीर तांच्या जाहीरनाम्यात सुसंगती दिसून येना अशें अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले. गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती हैं 6 गारंटी की. उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं है. लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है. ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है. अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं. अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणीक एक लहानसोच विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect. Because it will hamper employment. Climate Convos. Which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे.
हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। 20वा उपरांत येवकार आणि आता खबर खेळा मळावेली। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स हांचे मदीं खेळ जातलो। हो खेळ मोहाली हांगा सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो। मजगती काल लखनौ जाल्ल्या खेळात दिल्ली कॅपिटल्सान लखनौ सुपर जायंट्साचेर 6 विकेटींनी जैत जोडले। लखनौ सुपर जायंट्सान कुरुबावलो जिखून केल्ल्या फलंदाजीत 20 षटकात 167 धांवड्यो काडल्यो आणि जैता खातीर दिल्ली कॅपिटल्सा मुखार 168 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। दिल्ली कॅपिटल्सान ही मोख सहज साध्य केली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि देशातल्या गेमिंग मळावेल्या 7 गेमर्स युवा मुखेल्या वांगडा साधलो संवाद। हवामान बदल, स्वच्छ भारत सारकिल्ल्या मुद्द्यांविशीं तरणाट्यां जागृताय वाडोवपा खातीर गेमर्सांनी ताचेर दिवचो भर। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी हांणी रामनगरांतल्या भौशीक सभेक केले संबोधीत। भाजपान तरणाट्यांच्यो आशा आकांक्षा केल्यो मातये भरवण, प्रियंका गांधींचो आरोप। बिहारात राष्ट्रीय जनता दल पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो केलो प्रसिद्ध। दर वर्सा 1 कोटी सरकारी नोकऱ्यो आणि गरीब कुटुंबातल्या बायलांक दर वर्सा 1 लाख रुपया दिवपाचें दिलां आश्वासन। पणजी हांगा भाजपा कार्यालयात आयज भाजप कोर कमिटी आणि मुखेल फुडाऱ्यांची जाली बसका। नरेंद्र मोदी हांच्या गोंयांतल्या जाहीर सभेबद्दल जाली भासाभास। आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स हांचे मदीं मोहाली हांगा सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज पणजी गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।